Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आमच्या पक्षाची बांधणी ही खरेंच करपाची आवश्यकता आसा जे म्हाका आतांच पळया. आतां आमी जे सगळे कमिटी जे आमची मतदारसंघ कमिटी म्हणून 19 जाणांची आसा तातूंत आमचे 70 वर्सांचे लोक आसा. तांणी जो पर्यंत ते जावन आपूण कुशीन सरना तो पर्यंत आमी नवे मुख दिसच्यो ना, कारण ते दुखावता. तांकां दुखोवणे पेक्षा तांणी आपूण जावन जर कुशीन सरले, जशें आज बाब आपातेली कुशीन सरला, त्यानंतर आमचो श्रीधर मांद्रेकार कुशीन सरलो. श्रीधर मांद्रेकार काल पर्यंत आमचो जिल्लो आशिल्लो, आज तो फाटीं सरला. कारण कित्याक जीत आरोलकरा सारकें नवें नेतृत्व मुखार येता. मांद्रे एज अ लिडर ऑफ द एसेंब्ली म्हाका हें धोरण हांव जाहीर करूंक शकना. आनी कमिटी आमची 17 तारखेक आमची जी जनरल बॉडी आसा तातूंत एक तर डिसिजन घेवचें पडटलें आमकां. हें तुवें जो प्रश्न विचारलो तो, किंवा त्यानंतर आयिल्ली कमिटी जी निवडून येतली ताका जनरल बॉडी एक्सेप्ट करतली आनी त्यानंतर हें डिसिजन ती कमिटी घेतली. मांद्रे जीत आरोलकार आमचो जो आसा ताणें संघटना एकदम मजबूत केल्या, तशीच प्रवीण आंबेकार करता. आनी ह्या दोगांकूय हातभार लावप हें नवो पक्षाचें काम आसा आनी त्या खातीर आमी तें काम करतले. आज ह्या पक्षाच्या संघटनेची निवडणूक येता 16 तारखेक आसा आनी त्या खातीर आमी पेडणे आयल्या. आमचे जे उमेदवार पेडणेच्यान उबे रावल्या ते बाब सुदीप कोलगांवकर आनी दुसरो आमचो राघोबा गावडे. आनी हांकां मतां दिया म्हणून सांगपाक आमी आयल्या. प्लस प्रेसिडेंट दिपक ढवळीकर आसा, प्रताप फडटे आसा वर्कींग प्रेसिडेंट, त्यानंतर आमचो दिवकर आसा,